पहिले डिसिजन आउट ऑफ द बेजीन उदक भरपा खातीर आमी पहिल्या दिसाच्यान विरोध केला. तो विरोध अजूनही आमचो ठाम आसा. आमी आउट ऑफ द बेजीन उदीक भरपा खातीर केन्नाच दिवचे ना. ऑल्दो द ट्रिब्युनलान अवॉर्ड पास केला. ट्रिब्युनलान तांकां जें सांगलां 3.9 TMC उदक तुमकां आउट ऑफ द बेजीन व्हरपाक परमीट केला. बट तो ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जो आसा हो आमी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला. बट तरी सुद्दां आमचे परत एकदां म्हणजे आमी त्या विशयाचेर ठाम आसा. दुसरो आत्ता जो सेंट्रल वॉटर कमिशनान जो DPR एप्रूव केला तो DPR फाटी घेवचो. म्हणजे तो सब्जेक्टेड टू आसूनी तेंच्यांनी वेगवेगळी NOC फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी वेगवेगळे NOC सांगल्या. पण आमचो पयलो डिमांड केंद्र सरकारा कडेन आसतलो की CWCचो जो DPR एप्रुवल दिला, जी DPR तेंच्यांनी जो NOC दिल्ल्या DPR सब्जेक्टेड घालून तो DPR फाटी घेवचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा. दुसरो आमी आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमी स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड्स आनी स्टेट वायल्ड लायफ तांकां ज्यो परमिशन्स लागता आमी कर्नाटकाक नोटीस इश्यू करपाचें आसा रिगार्डिंग दॅट तुमी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन जे उदक कंटिन्युअसली वता तेजेर तुमी डायवर्ट करूं शकना. हाजे रोखड्योच आमी आयच्या दिसा भितर आमी ह्यो नोटीस इश्यू करपाक घेतलेल्यो आसा. आनी अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट तेज्या अंडर आमी तांकां नोटीस इश्यू करतले. तिसरो जे आसा ते आमी ऑल्दो आमी सुप्रीम कोर्टान जर ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जरी चॅलेंज केला आसत जाल्यार तितूर वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हो डिमांड जो आशिल्लो तो आमी म्हणटा की जाता तितके बेगीन एक 8 ते 10 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन आमची डिमांडूय आसतली की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी कर्नाटकान इल्लिगली डायवर्ट केल्लें उदक हें बंद करचें. जरी आमी तो अवॉर्ड सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला सब्जेक्टेड टू डॅट वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची जेणे करून तांच्यांनी इल्लिगली उदक जितकें डायवर्ट केल्लें आहा तें बंद जातलें आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे जे DPR जे आसा हे वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन वयचे आनी ऑथॉरिटी कडल्यान ते डिसायड जावचे. सेंट्रलान कॉन्स्टिट्यूट करपाची आसा. पयल्यान पयली ज्या पद्दतीत ती कॉन्स्टिट्यूट करपाचें ठरलेलें की 1 मेंबर फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट, 1 मेंबर फ्रॉम द कर्नाटक, 1 महाराष्ट्र आनी 3 मेंबर केंद्र सरकाराचे असले. जाता तितके बेगीन पयल्या ठरलेल्या प्रमाणेच ती वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आहा ती जाता तितके बेगीन कॉन्स्टिट्यूट करून घेवपा खातीर आमी कंटिन्युअसली विषय जो आसा हो केंद्र सरकारातले PM, HM पासून जलशक्ती मंत्रालय हांच्या कडेन कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले आनी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले जेणे करून हाज्या फुडल्यो सगळ्यो NOCs आसतल्यो किंवा हाज्या फुडले वॉटर कंट्रोल आसतले किंवा इल्लिगली उदक वयता किंवा थंयसरले आतां जाल्ले जितके डिस्ट्रक्शन जाला फाटल्या कितलेशेच वर्सां आमी जशें म्हणटा की हो विशय आतांचो न्ही फाटल्या 15-20 वर्सांक कंटिन्युअसली म्हणजे 20-25 वर्सां थंयसरले तेंच्यांनी डिस्ट्रक्शन केलां. खास करून कणकुंबीच्या ठिकाणी तेंच्यांनी डिस्ट्रक्शन करून जो 3.5 किलोमीटर नाला जो फाटल्या 15 वर्सांच्या पयलीं तेंच्यांनी जो कन्स्ट्रक्ट केला तेजी इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आसा, तेजेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. तितूंतल्यान इल्लिगली उदक वता. जरी तेंच्यांनी म्हटलें 3.9 TMC उदक तांकां दिवपाक जाय नाल्याच्या भायर बट तेंच्यांनी जें उदक इल्लिगली डायवर्ट केलां ताजेरूय कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. आनी तें उदक डायवर्ट जावपा खातीर वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची गरज आसा. प्रॅक्टिकली थंयसर टायम टू टायम आतां आमकां थंयसर इन्स्पेक्शन करपा खातीर ते परमीट करिना. बट वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जाल्या उपरांत ऑफकोर्स थंयसर टीम वतली, थंयसर ते इन्स्पेक्ट करतले. ताज्या उपरांत फाटले फावटी हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता सॅलिनिटीचो विशय हो म्हाज्याच गव्हर्मेंटान रेज केल्लो आनी 3 फावटी सॅलिनिटी टेस्ट करपाचें काम जें आसा हें केलें आनी ताचो रिपोर्टूय सबमीट जालो. हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो तेद्या वेळार ट्रिब्युनलाचे मनीस जे आयिल्ले तांकां पर्सनली वचून मेळपाचें काम हांवेनूच केल्लें. म्हज्या बरोबर जायते मिडिया फ्रेंड्सूय आशिल्ले. सगळ्या पंचायतींतल्यान ठराव घेवपाचो जो आपल्या म्हादई लायफ म्हणजे बिचोली आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या सगळ्या पंचायतींतलो ठराव पास करपाचेंय काम तेन्ना आमच्याच सरकारान करून ठराव पास करपाचें काम तेद्या वेळार केलां. ताज्या खातीर आतां परत एकदां हो विशय कंटिन्युअसली लावन धरून म्हणजे आमकां ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचें काम जें आसा हें आमचें सरकार करपाचें आसा. दुसरें आज आमी ऑलरेडी म्हणजे सगळ्या आमदारांची मिटींग घेवपाचें ठरलां. बट ताज्या पयलीं आज आमी डेलिगेशन जें आसा म्हणजे ऑल लेजिस्लेटिव्ह पार्टी डेलिगेशन्स हे वेळ पडलो जाल्यार PM, HM आनी जलशक्ती मंत्रालय हांकां मेळून हो विशय जो आसा आमच्या कडल्यान डिस्कस करपाचे आनी आमचेर खंयच्याच पद्दतीत गोंयचेर अन्याय जावचो न्ही. ओके, गोंयांत जे म्हणजे आतां पर्यंत म्हादईचें उदक जे गोंयांत येता तेजेर केन्ना ते डायवर्ट जावचें न्ही हाज्या खातीर आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसतलो. वेळ पडलो जाल्यार तेज्या खातीर ऑल लेजिस्लेटिव्ह पार्टी डेलिगेशन हे व्हरून
जे आतापर्यंत सगळे डिस्प्यूट जे होम मिनिस्टर्स हांच्या कडेन मांडपाचो आणि हो विषय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण एक आसतले. म्हादईच्या बाबतीत ह्या विशयात खंयसरूच म्हणजे राज्य मात्तूय कॉम्प्रोमायज करचें ना. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा म्हणजे म्हादईचें उदक हे भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली, बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली, म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली, मोलेम नॅशनल पार्क आसतलो, ह्या सगळ्यांक ती रिलेटेड आसा, इन्क्लुडींग द सलीम अली बर्ड सेंच्युरी. ताज्या भायर आशिल्ली भीमगड कर्नाटकांत लागपी भीमगड सेंच्युरी आसतली. ह्यो सगळ्यो सेंच्युरीज ज्यो आसा ह्या उदकाचेर डिपेंड आसा. इन फ्युचर हो फक्त म्हणजे गोंयच्या पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न आसाच आसा, कारण हे उदक तशें आमी ऑलमोस्ट 2 कडल्यान नेमके पुराय उत्तर गोंयची तान जी आसा ही ह्या उदकाचेर भागता. आमी एक गांजा वॉटर डॅम आणि हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी हे उदक आतां पर्यंत वचून समुद्राक मेळटा असो विशय ना. एक सॅलिनिटी मेंटेन जावपाक हेजो अवश्य प्रयत्न जाता. पण आमी रिसेंटली केल्लो गांजा डॅमाची हायट जी आसा ही कितलेशाच आमी म्हणजे डबल द हायट त्या गांजा डॅमाची वाडयली आणि हो रिजर्वॉयर खूप मोठ्या प्रमाणात आमी वाडयला. त्या खातीर हांगासले उदक स्टोरेज खूप मोठ्या प्रमाणात गांजा डॅमान जावपाक लागलेलें आसा आणि हेवटेंतल्यान आमी आमच्या अंजुना डॅमांतलें उदक हे खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां म्हादईंतल्यान आमकां मेळटा. त्या खातीर हे दोनूय डॅम जे आसा हे पुराय म्हणजे उत्तर गोंया सहीत फोंड्या तालुको आणि हांगासले पुराय उदीक हे गांजा डॅमाचेर डिपेंडंट आसा. त्या खातीर आमकां म्हादई ही तितकीच आमकां म्हणजे पिवपाच्या उदकाच्या बरोबर फ्लोरा अँड फोना इतक्यो वायल्ड लायफ सेंच्युरी हातूंतल्यान आसा. त्या खातीर म्हणजे विरोधकांनी म्हाका दिसता फक्त विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करचो न्ही, आमकां सगळे जाण आमी म्हादई ह्या विशयाचेर एक आसा हे आमकां दाखोवपाक जाय. हे हांव तांकां आव्हान करता आणि परत एकदा हांव रिपीट करता की म्हादई हय, म्हाका आई इतकीच म्हादई प्रिय आसा आणि त्या खातीर म्हादईचेर म्हणजे आमी सगळे जाण प्राणपणान म्हादई खातीर एकत्र रावन लढचे हे हांव निश्चित रित्या सांगता. आणि म्हादई खातीर म्हणजे सगळ्यो गजाली करपा खातीर आमी सगळे जाण एकत्र आसतले. सगळ्यांनी एकत्र येवन म्हादईची लढाई जी आसा ही लढची.